बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय असू. तुमचे सवय आसूं. प्रितीच्यानो, आजच्या मिसाचो विशय बापाची खुशी करतात ती प्रमाणीकपण आनी विस्वाशीपण वेंगयतात. हो सेवाधर्म आमकां जेजूची देख आपणावन प्रमाणीकपणाचें आनी विस्वाशीपणाचें जिवीत जिवंक उत्तेजन दिता. जेजून आख्या आपल्या जिवितांत बापाची खुशी केली. खुर्सार मरो पर्यंत बापाक तो विस्वाशी रावलो. आमचें जिवीत देवाच्या हातांत घालून तें ताका मानवता तसलें करून आयच्या मिसा बलिदानांत आमकां कृपा आनी बोड मागुया. भयणी भावांनो, ताळगांवची पवित्र सभा आज ह्या जाग्यार एकठांय जाल्या. आमी देवाक दिन वाजतांव बागयोन फ्रांसीस शाविराच्या जिविताच्या देण्या खातीर. माप मेजप पळयनासतना न्हूच ताणें भावार्थ पुरगुटलो, पूण ह्या भावार्थाक आपल्या जिवितांतल्यान गोवाय दिली. आज ताळगांवची पवित्र सभा खुशाल ह्या जाग्यार पवित्र जाग्यार एकठांय जावन हें दिन वाचनेचें मीस करूं. हांगा आसलेल्यांक येवंक जावंक ना तांकां, तशेंच सगळे भोव करून भायल्या गांवांनी वावुरतल्या आमच्या भाव भयणांचो उगडास करुया. आनी आमी बागयोन फ्रांसीस शाविराच्या पावलांनी भावार्थाच्यो खंड परगटणार जावंक ह्या मिसा भेटेंत सगल्यांक आमकां कृपा मागुया. आनी जायते फावटी आमच्या उतरांतल्यान आनी जिविताच्या कोन्यांतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक आमी पाटी उरल्या देखून एक घडयोगीच रावन आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करून कालतिकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्ववेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बुड अपराध. हे सौभाग्यान सदांच कुवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमच्या एक एकल्याची ते सवाम गरजो बापाक ह्या वेळार उबारुया. सर्पद्वेदार देवा आमचे मोगाळ बापा, आमच्या आदाराक येवन तुजें बळ आमकां दाखय आनी आमच्या पातकांतलीं आडवून दवरलेली ती तुज्या मोगाची देणी आमकां वेगळी मेळोशी कर. आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन.
इजाईस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसा जुदाच्या प्रांतान हें गीत गायतलीं. किल्या वरी आमकां एक शार आसा. आमची राखण करूंक दुरीग आनी खोट सोर्वेस्परान बांदल्यात. दारवोंटे उगडात. प्रमाणीक आनी विस्वासी राष्ट्रां भितर सरूंक दियात. ताचें मन तीर ते शांतीन जियेता, कित्याक ताचो विस्वास तुजेर दवरलेलो आसा. सोर्वेस्पराचेर सदांच विस्वास दवरात, कित्याक सोर्वेस्पोर सदांच तोखता तसलें कडप. उंच दोंगराच्या माथ्यार कोटान रावतल्यांक ताणें सोकला उडयल्यांत. तें कोट तो मोडून उडयता. ताचें निसोटोन कोत्ता. तें मोडून ताचो सत्यानाश कोत्ता. ल्हानविकायेच्या पांयां तोळा दुर्बलांच्या पावलां खाल तें कोट माडयतलें. देवाचें उतोरें. देवाचे वळखार. जबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सोगलीं म्हणुया. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो माये मोग मिटमेर नासलोलो. मनशांचेर विस्वास दवरलोले परस सर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोदल्यार अदीक बरें. पवित्र मंदिरान दारां म्हाका उगडात. भितर सरूंक हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलो. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. फकत भोक्तिवंतांक तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. जबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. कर सर्वेस्परा आमची सोडवण कर. कर सर्वेस्परा आमचें जिवीत कर सुकेस्त. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. सर्वेस्पराच्या गोरांत तावन आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्पोर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. शिव वर्तमानाक उबी रावया. सर्वेस्पोर अजून तुमकां मेळटा ताका सोदात. तो अजून लागीं आसता ताका उलो करात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण स्वर्गा राज्यांत भितर सरत सोदना, पूण स्वर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची कुशी करता तोच स्वर्गा राज्यांत भितर सरतलो. देखून ही म्हजीं उतरां आयकता आनी तांचे प्रमाणे चलता तो आपलें घर कोडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, आवळ आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें कोडपार बांदलें. पूण ही म्हजीं उतरां आयकून तांचे प्रमाणे चलना तो आपलें घर रेवेन बांदलेल्या एका पिसाट मनशा सारको. पावस पडलो, आवळ आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें आनी तें मोडलें, आनी कशें म्हूण तें कोसळून पडलें.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्यो मोगाळ भयणी भावांनो, एका सुपुल्ल्या खेडेगांवांत खंय दोग भाव आसले. ते ट्विन्स आसले, जोवळे. पिटर आनी पॉल तांकां नांवां दिल्लीं. पूण दोगूय हुशार आसले, सारके आयडेंटिकल ट्विन्स. कोण पिटर कोण पॉल ते जायते फावटी शेजाऱ्यांक भिगों नासले. जायते फावटी पिटराक पॉल म्हणटाले आनी पॉलाक पिटर म्हणटाले. वाडले आनी हुशार देखून शारांत पावले. शारांत पिटरान वैजकी शिकोवप केलें, डॉक्टर जालो. जाल्यार पॉल प्रिचर जालो, देवाचें उतर परगटपी पाद्री जालो, देवाच्या उतराचो परगटणार जालो. आनी हुशारकायेन दोगूय आपलीं कामां करताले. जायते काळान आपल्या खेडेगांवांत ते परत आयले आनीक सगळो लोक खुशाल जालो. ते दोगूय भाव आपले गांवघरा आयल्यात. एके फावटी पिटर रस्त्या वेल्यान चलता आसतना एक जाणटी ओस्तरी आयली आनी म्हणूंक लागली पिटराक, तूं प्रिचर? आनी पिटरान आमुरको आंसो आपल्याचे तोंडार घातले आनी म्हणलें, हांव प्रिचर न्हय माय, हांव प्रॅक्टिशनर. आय डोंट प्रीच, आय प्रॅक्टीस. भयणी भावांनो, आमचें जिवीत हे दोनूय बाजूंचेर आसा, प्रिचींग आनी प्रॅक्टिसींग. आनी these two, preaching and practicing, are essential of our life. One talking and one walking the life. एक उलोवप, सेर्मांव सांगप, देवाच्या उतराची पोरगुटणी करप, आनी दुसरें जियोवप हें जिवीत. आयचें शुभ वर्तमान काय बरें. जेजू म्हणटा, सायबा सायबा म्हणटा तो स्वर्गार पावचो ना, पूण बापाची खोशी करता तो स्वर्गार पावतलो. म्हळ्यार कितें? जिवीत फकत सेर्मांवाचेर देवाच्या उतराचेरूच ना, पूण बापाचे खुशेचेर आसा. आनी हें भाव भयणीं आमकां सगल्यांक भोव करून हांगा येतल्यांक गरजेचें. सांगतात की हे थोड्या दिसांनी 6 million people have come to ओल्ड गोवा. ओल्ड गोवा ह्या भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचे दाखोवणेक सद्याक 6 लाख लोक येवन गेलो. पूण हो सगलो लोक 6 लाख लोक आयिल्लो खुशाल जावन गेलो. दुबाविणें घोडये खुशालकाय आयली भितरली. पूण गरजेचें तें जें कितें भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान केलें, न्हूच फकत ताणें जेजूक परगटलो, परगटणार जालो, पूण ताणें जेजूक आपल्या जिवितांतल्यान गोवाय दिली. ही वॉक्ड इन लायफ द वे जीजस वॉक्ड. आनी हें बाबा म्हणून आमकां सगल्यांक निबेल गरजेचें. आयचे काळार जायते जायते आमचे कातोल्क भाव भयणी आसात, पूण ती कातोल्क तांचो भावार्थ वय क्रिस्तांव ती, पूण जायते फावटी फेस्तांक परबांक सांतूस पासूस हांकां ओ सांफ्रास्काचे नोयनात. मागीर मागीर जालें. जिवितांतल्यान पवित्र सभेचे अखंड विस्वासी उमेदीन भरलेले वांगडी इज अ बीग क्वेश्चन मार्क. जायते जाण पवित्र सभेची शिकवण खुशालकायेन मानून घेतात, बरी म्हणटात, वॉट्सॅपाचेर बी एकामेकाक धाडटात, पूण तीच शिकवण
आपल्या जिवितांत पाळूंक खूब फावटी आमी फाटी. दिसान दीस एक कार्य आमकां बापान दिल्लें आसा आनी तें म्हळ्यार न्हूच फकत देवाचें उतर आयकूंक पूण तें उतर आमच्या वेव्हारांत घालूंक आमी तें जियोंक. आनी हाका लागून बाबा भयणीनो जायते फावटी आमच्या जिविताची डायकॉटमी जाता. एके वाटेन देवाचें उतर आमी आयकता वाचता, बरो नियाळ जालो, बरो सेरमांव जालो, जायत्या निमळां हे फावटी तरणाटी पाद्री ह्या नोवेनाक आयले, बरो सेरमांव सांगलो. बरो सेरमांव सांगल्यार पुरो न्हय, हो सेरमांव जियोंक जाय. पिटर म्हणटालो, आय एम नॉट अ प्रिचर, आय एम अ प्रॅक्टिशनर. हांव सेरमांव सांगपी म्हजो भाव न्हय, पॉला भाशेन न्हय, हांव प्रॅक्टीस करता. कसली? तो दोतोराची प्रॅक्टीस करता. पवित्र सभेक आज जाय सगळे आमी प्रॅक्टिशनर जाल्ले, म्हणजे आमचो भावार्थ जिवितांतल्यान दाखोड जाल्लो. आनी हें बाबा म्हणून एक व्हडलें आव्हान, इज अ बीग चॅलेंज फॉर अस एज क्रिश्चन्स. नॉट ओन्ली टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड बट टू लीव द वर्ड ऑफ गॉड. आनी देखून आनी तें जिवीत जियोंक पयले सुवातेर बाबा म्हणून आमच्या जिवितांत देवा कडेन आमचे संबंद गोट आसूंक जाय. आमचे पवित्र सभेचो मोग आमी आमच्या गांवांनी पवित्र सभेच्या वावरांत मिसळ जावंक जाय. आमकां परिशदीक मन आसूंक जाय. एकामेकाच्या हाताक हात घालून आमी आमची पवित्र सभा जिवाळ रसरशीत फुलती ताजी करूंक जाय. जेजूक आमच्या समुदायांनी हाजीर करूंक जाय. वी मस्ट फील द प्रेझन्स ऑफ द रिजन लॉर्ड in our communities. We must feel the presence of the risen Lord in each one of us. तेन्ना की आमी practitioners जातले of our faith that we proclaim, the faith that our गोंयचो साहेब brought to each one of us. आनी आमी अभिमानान म्हणटा, आमी आयची काळाची क्रिस्तांव न्हय, आमी बागून फ्रांसीस शेवेराची क्रिस्तांव. जाल्यार बाबा म्हणून फकत बाय प्रिचींग न्हय, by doing what Francis did. He lived for Jesus. He lived for Jesus. आणि हें आमचें एक एकल्याचें कार्य. देखून आज आमी हे संभ्रमांतली घरा वयता आसतना हे दोगूय भुरग्यां भावांची मनान धरुया. ही धाकटुली गोडणी. आमकांय वी आर ऑल कॉल्ड टू बी पीटर एंड पॉल. बट टू बी पीटर एंड पॉल we must experience the power of God in us. आनी देखूनच जायते फावटी आमचें जिवीत आमकां हुस्कायता. न्हयच फकत नांवाचे क्रिस्तांव, पूण आमी आमच्या जिवितांतल्यान जेजूक गोवाय दितले क्रिस्तांव. तुरे वेळार जेजू ह्या अवताराचेर येतलो. ताणें बापाचो मोग दोया काकूत बोगसणें परगूट केलें आनी आपुणूच पयलो एक उत्तम गोवाय जावन बापाच्या मोगाचो. आमी तशींच जावं, तेच जेजूचो आदार आनी कृपा आमकां मागून घेवया. उबी रावया. टू प्रॅक्टीस वॉट वी प्रीच, आमी जें कितें अनुभवता आवडताचें तें जियोंक आमकां मागण्यांची गरज. आनी देखून कालतिकायेन ही आमची थोडी मागणी बापाक उबारतना आमी उत्तम भावार्थाचे आमच्या जिवितांतल्यान कोरेले गोवाय जावंक बागयोन फ्रांसीस शेवेराक फुडें घालून ही मागणी बापाक उबारुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले पोरजेक प्रामाणीकपणाचे आनी विस्वाशीपणाचे नमुने जावं
बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. सरकारी वडिलांनी पोरजेक दिलोल्या उतराक विस्वाशी रावून प्रमाणीकपणान आपली जुट्टी चलोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरेचे रेलिकेक मान दितना ताची देख घेवन आमच्या जिवितान देवाची खुशी वळखूंक आनी पालोवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. 2025 उत्सवीक वर्सांत कांय दिसांनी आमी प्रवेश करतल्या. ही समारंभणी आमकां आमचे मिसांव काळजीदारपणी जियोंक आदाराची जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. एक घडयो गीस रावया. आमच्या मनां काळजांतली भावना बापाक उबारुया. आमचे पिडेवंत बसत मागुया. आमची गोंयकार ताळगांवकार जायतीं भायल्या गांवांनी आसात, तांचोय मोगान उगडास करुया. मोगाल बापा, कालचिकायेन उचारलेली आमची मागणी तूं मानून घे. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमकांय भावार्थाचे हुशारपूर घुटणार आनी हो भावार्थ दिसान दीस जियोंक तुजी कृपा आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं आमेन. बसूया. आमचें बलिदान सोरपत वेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान खाली मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. स्वर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. तितून दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती हे संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पाव शिकोर. हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता.
सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयर अशें आमी करून खावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोरपोतवेदारा आनी सासनांचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयलींच फावट आमचे मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विले येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं दीस धरून आतां आमी आशेत हांव जे तुवें बासयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. म्हजे रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्ची बळपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, कार्दियाल फिलिप नेरिफेरा आमच्या आसबिस्मा, सिमिया आमच्या हावशलेर बिस्मान सगळ्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवीतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजी इश्टागुतीक मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोलसलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
अंकवार मारी देवाची माई संगती भाग्योन शिवसेची सोपोती भाग्योन दोन दुथांक आनी सोरकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्त बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटोदी ताचे सांगता तुझे महिमा गावंक आमकां फावो खोर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. भणी भावांनो, जेजूक आमचे काळजांत घेवचो वेळ जेजू भाशेन जावचें हांवें उलयतना वा उरतना जेजू भाशेन जावचें हांवें हीच म्हजी प्रार्थना. जेजू घेवन आमी जेजू सारकी जाता. भाग्यून पावलो म्हणटालो हांव जियेता हांव न्हय पूण जेजू क्रिस्त म्हजे सोबेन जियेता. आनी आमचें मन क्रिस्ताचें मन जावंक जाय. देखूनच वी आर नॉट ओन्ली प्रिचींग बट प्रॅक्टिसींग क्रिश्चन्स. हो हेतू आमचो मनान दवरुया. जेजूक आमचे काळजांत घेवन जेजूक पुरगुटूंक आमी आज ह्या माटवांतली भायर सरुया. प्रत्येक जाण म्हाका मेळटा ताणें म्हजें सवें जेजूक पळोवंक हें अजाप ही मिलाग्र आमचे सवें घडून येवंक आमचे गोंयचे साहेबाक फुडें घालून जेरून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काळ्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवाईतांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मनशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळ्यांस एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया. देवाची शेणी संसाराची पापकाटोली आमची गागुको आमची गागुको. देवाची शेणी संसाराची पापकाटोली म्हाका साहेबा म्हणून कोणूच स्वर्ग राज्यांत पावचो ना. बापाची खुशी करता तोच स्वर्गीच्या राज्यांत पावतलो. जेजू आयज आमकां आपल्या जेवणांत पोसता. आमच्या दिसा दिसपट्टे जिवितांत पयली बापाची खुशी आमी करूं. जेजूक मानता तसले आमी जिवीत जियो. ह्या जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेवन जेजूकूच दुसऱ्यांक दितेले आमी सौभागी.
सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबा भयणीनो, कातोलीक धर्मांत आनी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त तांणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. बाबा भयणीनो, जिव्या जेजूक आमी शिवला तो आमकां कुरपेन भरता. दिसा दिसपट्ट्या कोश्टांक फुडो करूंक आमकां धीर आनी आदार दिता. ह्या वेळार ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया. सगळे आमी उबी रावया.
प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी 2 दिसांच्या संवसारांत ओतीर वस्तू मदें आमी जियेतना स्वर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतेल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हे तुजे जेवणाचो फोड आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सोगलीं बसूया. बाबा भयणीनो, आयज मिसाची भेट समोरमलोल्या फादर सिप्रियानो दा सिल्वा ताका आनी तालिगांवच्या फिरगोसकारांक आनी सह बलिदानान वांटो घेतोल्यांक आमचे दिनवास, तशेंच गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकाच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे पोरी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातोलें. ही मिसां आमची डायोसिजींतली दर एक फिरगोस समोर उमतली. 3:30ची मीस आमची डायोसिजींतली खातीं डायोसिजन बॉडीज समोर उमतली. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलोलें आसा, थंय वचून तें तुमी करूं जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. सोत्राय दवरची. फाल्यां 3:30चे मीस आमच्या धर्म प्रांताचो डिवायन मसी मुवमेंट भेटयतात. म्हणटूच ह्या मिसाची आत्मीक सुरवात 3 वरांचेर गायन करून देवीक काकलुतीच्या तेर्सांतल्यान जातली. फाल्यां बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या कोपेलाशी जंयसर बांय आसा थंयसर मीस आसतलें सकाळी 9 वरांचेर. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात. उतरांतल्यानूय पूण जिविताचे चालींतल्यान जेजूक परगटूंक तुमकां धाडटा. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास जावं आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. तुज्यो खासगी करचो ह्या वेळार बापाक तूं उबार. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव. आमेन. Francisco Xaviera, tuji guru goy
भयणीनो